प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 6व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचे आपोवणे स्विकारून समाज न्हवसुरता हो 6व्या नोवेनाचो विशय. मानेवंत आग्नेल बावतिस्मा आनी तिरावणे संस्काराचे मागणे वरवीं जेजून शिकयल्ल्या स्वताचे आनी नितीचे मार्गाचो फुलेर आनी नीज परगोटणार जालो. पवित्र स्नान आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या मागणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांत खेरीत मुर्नियारपणा खातीर विचून काडल्यात. थोड्या फुडाऱ्यांनी हे प्रवादीक कार्य देवाचे आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलें, पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपले खाला आशिल्ल्या पोरजेक निसंटोणाच्या मार्गार चलयतात. आमकां दिल्ल्या प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फुलेर जावंक आनी निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेचे मोनान फुडारपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी काळजी मागुया. तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इतेसावा हे पोरी. दिनवासनेचे मीस भेटयता कास्मिरो काब्राल साल्वादो दोमुंदो. आमच्या गोंयांत जायत्यो आडखळ्यो आयल्यात, केरीत भाशेन जमनीच्या तशेंच देव धर्माचेर. तातूंतली आमकां निवारूंक देवा लागीं शांती मागता जेनीस आनी जॉन पिंटो कोर्तालीम. जल्मा दिसा बरी भलायकी आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता कार्मिना फेर्नांडीस चिकाली. फामिलीक बरी भलायकी मागता मारिया डिकुना चांदोर. आल्झिरा डायस हाका बरी भलायकी मागता जोकी फेर्नांडीस सान जुजे दे आरियल. फेर्नांडीस आनी एस्तेब्रियो फामिलीक बरी भलायकी मागता सारा फेर्नांडीस बातीम. रेडन फ्रांसीस फेर्नांडीस हाका बरी भलायकी मागता जस्मीन कायदो माजोड्डा. बरी भलायकी मागता सुकोरिना न्यूनेस तालावली. बरी भलायकी मागता मिलाग्रिना मोंतेरो सान जुजे दे आरियल. फामिलीक बरी भलायकी मागता फिडेलिस गोम्स. रेमेसिया हाका डायबिटीस पिडा आसा ती बरी जावंक आनी बरी भलायकी मेळूंक मागता सेवेरिना फेर्नांडीस ओर्लीम थावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता जोझफ फेर्नांडीस आनी फामील. जस्मीन कायदो हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता रेडन फ्रांसीस फेर्नांडीस जुवारी. फारिका डायस हाका बरी नोकरी मेळ्ळे म्हूण दिनवासता विन्सेंट आनी साक्रामेंता डायस मायना बातीम. मागलोले उपकार फावो जाल्यात म्हूण दिनवासता जोझफ आनी एना फेर्नांडीस. सगळीं आमी उबी रावन सुरवातीचें गीत गावया. Tu moci boi, Gesù am soba.
ताच्या नांवान प्रार्थीतांव केन्ना आमी ये जेजू ओस्तोमी ये ताच्या नांवान प्रार्थीतांव केन्ना आमी ये जेजू ओस्तोमी ये देव आमचो भाव तूं आमचो भाव देव आमचो भाव तूं म्हजी भयण जेजू आमचो भाव आनी आमी ये जेजू ओसोगी आमी सोगली ये बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या सत्यानय पुण्यतिथी तयारीच्या 6व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचें आपोवणें स्विकारून समाज नवसरता. मानेवंत आग्नेल बावतिजमा आनी तिरावणे संस्काराचे माखणे वरवीं जेजून शिकयल्ल्या स्वताच्या आनी नितीच्या मार्गाचो फळेर आनी नीज परगटणार जालो. पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या माखणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांक खेरीत मुन्यारपणा खातीर विचून काडल्यात. गोठायेचो आत्मो आमकां मेळ्ळा आनी मिशनारी कार्याक आमकां पुर्ती केल्यात. पोरजेक स्वताच्या मार्गार चलोवंक आनी देवा आड चलतल्यो चाली रिती पयस करूंक देवान आमकां प्रवादी नेमल्यात. थोड्या फुडाऱ्यांनी हें प्रवादीक कार्य देवाच्या आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलां. पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपल्या हाताखाल आशिल्ल्या पोरजेक निसणटणाच्या मार्गार चलयतात. जेजूचें खेरीत मिसांव साकार करचे खातीर देवाच्या नांवान आपल्याक पाठयल्यात म्हूण ते विसरतात. आमकां दिल्लें प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फळेर जावंक आनी निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेच्या मनान फुडारीपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी काळजी ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास दवरून आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन दोनया आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. देवा सोद भाग्यवान सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soumya kakutkur, soumya kakutkur, soumya kakutkur, soumya kakutkur, Krista kakutkur, Krista kakutkur, Krista kakutkur, Krista kakutkur, soumya kakutkur, soumya kakutkur, soumya kakutkur, soumya kakutkur. प्रार्थुया.
सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा, मनशाची काळजां आनी पोरसांचे होक तुज्या हातांत आसात. आमच्या देशाच्या राजकारभारांचेर तुजी दोयाड दिश्ट घाल. तुजे कुरपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूं, सोर्व वायटांनी गांवचें सुदारण जावन आनी आपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक समेस्तांक सत्या होक मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोकरो दिव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागेबोन जुआंवाचे तिसरें चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या इश्टा, हे भाव भायल्या गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आख्खे पवित्र सोबेक ते तुज्या प्रितीमोगाची गोवाय दितात. देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज ते दिशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर ओ क्रिस्ती लोकां कडचें कांयच घे नासतना. असल्या मनशांक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर करतात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बलिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची सोसोत सुदो. जाबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी ग्रेस्काय ताचे प्रमाणीकपण सासणाक तोगतले. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पोरजोळटा, कित्याक तो कोणवाळो, दोयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. जाबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोगतलो निती खाली. जाबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोद तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुज्या लागीं कितें आमी मागूंक तें तुवें आमचे सोरीं केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय?
ताणी म्हळें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हळें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत, वो हांवें न्हावंक जाय तें न्हाण तुमच्यान न्हावंक जायत मूं? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात, आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या व दाव्याक हाताक बसूंक दिवंक हें म्हज्या स्वाधीन ना, तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंचेर तिडले. देखून तांकां आपणास हरशीं आपोवन जेजून तांकां म्हळें, विदेशा मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तेन चलयतात, आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो, आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक, आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने म्हाका तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सुरवातेकूच आमी आयकलां आयच्या दिसाचो विशय, आनी तो म्हळ्यार मान्यवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचे आपोवणे स्विकारून समाज नवसरता. मोगाचे भाव भयणीनो, प्रवादी कोण? प्रवादी एक पयले सुवातेर देवाचो मनीस जो वायटाचेर निशेध मारता आनी बरें करूंक मार्गदर्शन दिता. आनी थोडे फावटी वायट केलें जाल्यार कितें जातलें तेंवूय सांगता. पूण तो देवाचो मनीस आनी प्रवादी कसो ताचें काम एकदम देवाक आमकां मनशांक लागीं हाडूंक. आनी आयच्या दिसा जेन्ना आमी मान्यवंत आग्नेलाचे प्रवादीकपणा विशीं नियाळ करतना आनी तशेंच फुडाऱ्यां खातीर राजकारभाऱ्यां खातीर आमी तांचे पासत मागणी करतना आयच्या आमच्या वाचपांचेर आमी थोडो नियाळ करुया. शुभ वर्तमानांत जेजू प्रवाद्या मदें प्रवादी, ताच्या आनी व्हड आनी कोण प्रवादी ना. आनी तो आपलें प्रवादीपण कितें आनी देवाक कशें कितें मानता, आमी देवाक कशीं मानता तसलीं मनशां जावंक जाता तें आपल्या दोग शिसांक आनी हेरांय शिसांक शिकयता. व्हडपणां ते सोदताले तांकां जेजू प्रवादी सुर्गीचें राज कसलें आनी ताचें तो तांकां वाट दाखोवंक आयला ती कसली तेंवूय तांकां शिकयता. आनी तांकां सेवेचे मनीस जावंक शिकयता. एक प्रवादी कसो सेवेचें मार्गदर्शन तो आपल्या शिसांक दिता. आयच्या पयल्या वाचपाचेर नदर मारली जाल्यार पयल्या वाचपांत आमी गायूस ह्या मनशाचें फुडारीपण कितें तें वळखता. तो स्कॉलर्स वो जाणारां प्रमाणे सांगतात ते भाशेन तो
भाग्यवंत जुआवान नोमियार केल्लो एक पेरगामूम ह्या शाराचो. आनी तो मनीस इतलो बरो आसलो की तो फिकिरीन आपलें कार्य करतालो. परदेशी वो हेर गांवचे लोक ओळखनासले लोक ताच्या गांवांत येतालो तेन्ना तांचो तो परामर्श करतालो आनी ते पासत भाग्यवंत जुआंव ताची तोखणाय करता आनी देख आमकां दिता. कशे भाशेन एका फुडाऱ्यान आपलें जिवीत सारूंक जाय तें आमकां गायूस दाखोवन दिता. सेवेचें जिवीत. जोरी तर आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमी थोड्या शिकोवण्याचेर नियाळ करूंक चड गरजेचो. आयच्या वाचपांतल्यान आनी मान्यवंत आग्नेलाच्या जिवितांतल्यान आमकां मेळटा त्या मुल्यांचो आमी उगडास करून तांचे वयर नियाळ केल्यार चड फायद्याचें आमकां आनी आमचे नव्यानूय आमकां फळादीक जातलें. पयले स्वादीक एक प्रवादीक फुडारी म्हळ्यार वायटाचेर निशेध मारतलो फुडारी. सोरभोंवतणी आमी पळयता आमचे सोरभोंवतणी जायतें वायट आसा. जावं आयज कोणें मिसाचें इंतेसांवूय दिलां. आमच्या पर्यावरणाचेर आड जायत्यो वस्तू जातात, दोंगर कातुरतात, असले सुमयार बरो फुडारी एक प्रवादी कसो वावुरता आनी निशेध मारता. हें प्रवादीपण आमकां आमच्या बावतिजमा उदेशी मेळना आनी हें प्रवादीपण आमी आमच्या जिवितांत जिवंक चड गरजेचें. दुसरें म्हळ्यार आमकां सेवेचीं मनशां जावंक आयचीं वाचपां आपयतात आनी आयचो विशयूय आपयतात. सेवेचीं मनशां म्हणजे आमचे चिंतोलींच मनशांनूय, आपलेपणान जियेतलीं मनशांनूय, पूण दुसऱ्यांचें समाजाचें चिंतोलीं मनशां. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांचें चिंताव तेन्ना आमी जायतीं बरेपणां दुसऱ्यांकूच न्हय आमकांच मागून घेता. आनी तिसरें म्हळ्यार जबाबदारी. आमी जबाबदारीचीं मनशां कशीं जिवंक चड गरजेचें. जबाबदारीन आमी जियेता तेन्ना आमकां जें कार्य दिलां तें आमी पूर्णपरी करता आनी तितलेंच न्हय दुसऱ्यांकूय तांणी आपली जबाबदारी पाडूंक तांकां आमी आदार दिता. ह्यो 3 वस्तू आमकां आयच्या वाचपांनी दिसून आयल्यात आनी ह्यो 3 वस्तू कोणूय मनीस प्रवादीक फुडारीपण चलोवंक सोदता ताणें आपणावंक चड गरजेचें. आमी आमचेरूच नदर मारुया. आमचे मदें फुडारपण कशे तरेन चलता जायत म्हाका आनी हाचे वयर कांय उलोवपाचें ना. जण एकल्यान ताचे वयर नियाळ केल्यार अदीक बरें. आमचें फुडारीपण कसलें जाता जायत प्रवादीक फुडारीपण ओ आपलेपणाचें फुडारीपण. फुडारी एक मनीस जो दुसऱ्यांक मुखार वचून मार्गदर्शन दिता तसलो मनीस आनी प्रवादी तेंच करता. आमकां सगल्यांक हें आपोवणें आसा. मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविताचेरूय नदर मारल्यार आमकां दिसून येता ताणें आपल्या जिवितांत फुडारीपण बरे भाशेन चलयलें. तो फुडारी कसो मागण्यांचो मनीस, देवाचेर पातयतलो मनीस, देवाचो मनीस पयले सुवातेर. मागीर स्वता पासत तो वावुरलो, स्वत कितें तो शिकयतालो आपल्या सेरमांवांनी आनी स्वत एकूच आनी तें म्हळ्यार देव. आनी सगळे हेर स्वतां जीं आसात तीं देवाचेर आदारलोलीं आसात. तो खरेपणी वायटाचेर निशेध मारतलो मनीस आसलो. वांकडें तें वांकडें म्हूण सांगतालो. आपल्या कुंसाराच्या साक्रामेंता उदेशीन तो हें लोकांक वांकडीपणां आसा तीं पयस करूंक शिकयतालो. तांकां देवाचो मोग कितें तें ओडगून दितालो आनी वांकडेपण पयस करून मोग आपणावंक शिकयतालो. ताका तसोच एक प्रवादीक फुडारी कसो धाकट्या ल्हानाचो मोग आसलो. ते पासत गरीब लोक ताचेशी येता तेन्ना तो तांच्या आदाराक पावतालो. आपल्या कडेन जाता ते भाशेन ताचे लागीं चडशें कांय नासलें तरी पूण
दुसऱ्या लोक सवे मागून तो दितालो, गुरजेवंताच्या आदाराक पावतालो. एक ल्हानवीक मेंढरो कसो तो जियेलो. आनी आमचे पवित्र सभेन आमी कशे परीन जिवीत जिवंक जाय ताचो तो नमुनो जालो. आमी म्हणूं येता शिव वर्तमान आनी देवाचें उतर आमकां सांगता ते भाशेन ल्हानविकायेन मोगान सेवेचे नदरेन फुडारीपण चलयतलो प्रवादीक मनीस तो आसलो. आनी हेंच करूंक तो आयच्या दिसा आमकां उलो मारता. फुडारीपण चलयतना कसलें फुडारीपण आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या सरभोंवती चलयता वो देश वो राजकारबार चलयता आसतना कशे परी आमी फुडारीपण चलयता हाचेरूच नियाळ करूंक आयज चड गरजेचें. तर आयच्या दिसा ह्या नोविना दिसा किरीतपणी मान्यवत आग्नेलाची देख घेवन जेजूचे खरे पाटलावदार आमी जावन खरे प्रवादी आमच्या बावतिजमाच्या आपोण्या उदेशी आमी दुसऱ्यांक जावंक आयच्या मिसान मागुया. सगळीं उबी रावया. आमकां देवाची गरज हें मनान दवरून आमची मागणी देवा बापा मुखार उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगल्या याज्ञिकांनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी देवाच्या भुरग्यांक मोगान वेंगोवंक आपणाकूच पयले सुवातेर भावार्थाचे नामुणे जावन आपल्या शेळयांचो बावार्थ तीर गोट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. संवसारी राटावळींनी बुडलोलीं आसतना आमी आमचो शेवट सदांच मनांत दवरून आमच्या काळजांत देवाचो आनी पेल्याचो हुस्को दवरून जिवंक आनी तालण्याचेर जोयत व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी पोरजेची उदरगती पासत वावुरतना पर्यावरण सांबाळूंक तशेंच सर्वांचें बरेपण मनान दवरून वावर करूंक पोरजे मदें मोग शांती आनी एकवट घडोवन हाडूंक वावरूंक बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. आमची तरणाटी आनी भुरगीं वेगवेगळ्या ताळण्यांनी पडटात. ह्या आधुनीक काळार संवसार तांकां बुलयता आनी जायते पावटी वायट तांच्या जिवितांत भितर सोदता. जिविताचेर निर्णय घेतना कितें बरें आनी वायट हें समजूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या समाजांत शांती
नीत आनी बरेपण हाडूंक वावुरतेल्या सगल्या समाज सेवकांक देवान राखूंक तांचो वावर नेटान फुडें व्हरूंक तांकां काळजी आनी बळ मागुया आनी आमी आमचें प्रवादीक कार्य आमच्या जिवितांतल्यान पाळून आमी स्वताचे आनी नितीचे गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा, ही मागणी आय. बोदाळ बापा, तुजेरूच पातयेवन ही आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान आमच्या काळजांनी आनिकूय जायती आसा तिवूय मागणी आमी तुजे मुखार दवरता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. तुझ देण्यात फावो जालो, तुमेन आमकां दिलो. मनशाच्या वावरांत गेलो, भेटोयता तुका उलो. वाखारी तुका बाबा, म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनाके पवित्र सभेच्या आदाराक सोबेस्पोर मागयो. दोयळ बापा, तुका उलो मारतल्यांचें मागणें आयक आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घे. तुजी आपणायलोलीं भुरगीं करता त्या पवित्र आत्म्यांत सगळ्या मनशांक भर. ओनीत आनी सर्व तरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं संपोवन मनशा समाजान शांती समाधान राज करूं आनी सगळ्यांचें एक कुटुंब जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयबातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणून तुजे रचणेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Dolbaraco sorvespor tu. Dolbaraco sorvespor tu.
स्वर्गानी संसार मोल्या तुझ्या वैभवा स्वर्गानी संसार मोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी 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 तुका सोयीसोय सर्वेस्पराची नाव Sakazoy सर्वेस्पराची नावी Sakazoy उत्सर्गी Sorgi उत्सर्गी तुका सोयीसोय बापा कोरस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची ते स्पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात so good porgotuja. Somia Jesu tuce moronami somoruka, tuce punorčivot morami porgota, tucia elia ami otreka. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नॅरी आमच्या गोंगडी बापा सिम्याव आमच्या आदारी गोंगडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा
सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमी सगळीं देवान विचलोली ताची मोगाड भुरगीं आनी तोच देव आमकां प्रवादीक फुडारीपण चलोवंक आपयता. हेंच मनान धरून देवाचो आदार मागून आमी सर्गींच्या बापाक उलो मारुया आनी म्हणुया, आमचे बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां मागूस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus obeia-me, ami soglie, atmia volvia-me, ami soglie, Baba bucara-me, ami soglie, ami soglie, ami soglie. Gesù amco vorloba, ami soglie, atsoba puyam soba, ami soglie, tanzo atmo am sopra, ami soglie, ami soglie, ami soglie, atmo milam soneklia, ami soglie, taci neni vegvegli, ami soglie, soglia ruble Jesucie,
भयणी आमी सगळी एका जिवान बोलली आमी सगळी एका जेवणाक बसलोली आमी सगळी आमी सगळी आमी सगळी आमचे मोती नाकासा आमी सगळी आमचे मोती नाकासा आमी सगळी सोमेस्ताचो जायक आमी सगळी आमी सगळी आमी सगळी सगळी एकाच मोनाची आमी सगळी सगळी एकाच काळजाची आमी सगळी सगळी भुरगीं देवाची आमी सगळी आमी सगळी आमी सगळी जेसू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया प्रवाद्याचें जिवीत आमच्याय जिवितान जिवंक ताची गोठाय आमकां सगल्यांक मागुया प्रार्थुया देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितोल्या एका सुंडयाचें पोसण आमकां मेळ्ळां आपली स्तुती गीत वयर काडूंक सोडतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती न्यायनीत मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं खोऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान आमची काळजां भर हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी बसुया आनीक एक पावड इश्टानो तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार मानिवंत आग्नेलाचो जागो आनी हे जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर उपवट बेळसांवां घालची इश्टानो तुमच्या किरीत इंतेसांवां पासत मिसा तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत दिवंक जाता आमची कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आसा आमी मागता तुमचे ताई इश्टानो
दर एका कुटुंबांत एक बायबल डायरी उरची, ते देवाचें उतर वाचचें, नियाळचें. तुम्ही व्हरतात ते भाशेन तुमच्या इश्ट मित्रांकूय व्हरची, देवाचें उतर शिंपडावचें. जावं तुमच्या जल्माच्या दिसांनी, जावं तुमच्या कोणूय मेलेल्यांच्या म्हयन्याच्या मिसाक वा वर्साच्या मिसाक ह्यो बायबल डायरी दिवन देवाचें उतर परगटूंक, शिंपडावंक तुमचो आदार आमकां जाय. मोगाळ इश्टानो, मानिवंत आग्नेलाच्या जिवितांत लागू जातल्यो वस्तू हांचो म्युजियम आमच्या इगोर्जेच्या रुमान तयार आसा. मागता तुमचे ताई आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मनान तुमी तो अणभवचो. पिलाची संस्था अंतर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता, संवाद घडोवन हाडटा. आयज नोव्हेंबराचे 16वेर धर्मीक भावना विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजचे 3:30 वरार पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तुमी तातूंत वांटो घेवचो. फाल्यां नोव्हेंबराचे 17वेर आयतारा दिसाक आमी आत्मीक बाबा भयणांचो दीस हो मनयता. सकाळीं 10:30 वरांची मीस ते एकवटाच्या वांगड्याच्या इतिहासां बसत आमी भेटयतले. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार पिलारच्या मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या एकवटाची वांगडी जावंक जाल्यार फादर जोझफ फेर्नांदीसाक मेळची आनीक तुमची नांव दिवची. तेच परी ह्या किरीत मिसांत वांटो घेवन तुमी आमच्या मिसावां पासत आनी मिशनरां पासत मागचे. तशेंच फाल्यां आयतारा दिसाक मलयालम भाशेन मीस आसतलें सकाळचे 11:30 वरार व्हडल्या सेमिनारीच्या कपेलांत. आनीक ह्या माटवांत 11:30 वरांचेर मीस तामील भाशेन आनी 12:30 वरांचेर मीस हिंदी भाशेन आसतलें. आमचे पिलार संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेलो स्कॉल आनी सातोडें वावराड्यांचो इश्ट उजवाडाक आयिल्ले आसात. तांचेर आमचे मिसावांचो वावर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी छापून हाडटात. आमची मागणी तुमी ते सबस्क्रायब करचे आनीक आमच्या मिसावांचो वावर तशेंच तुमच्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन तुमी घेवची. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड बँक हाचे सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18वेर सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारीन चलयतले. जांकां आपलें रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां न्हीद पडोवंक जाय, नातूर रगत दिवंक जावचें ना. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां मेरेन आनी रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलीं एक बरोसो ब्रेकफास्ट करून येवचें. मोगाळ इश्टानो, रक्तदान तुमचें रक्तदान दुसऱ्यांक जिवीत जावंक शकता. हेच कारणाक लागून ही बरी खबर दुसऱ्यांक शिंपडायात आनी घडटा जाल्यार ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पांत भाग घेयात. नोव्हेंबराचे 20वेर मानिवंत आग्नेलाच्या दिसाक सांजचे 7:30 वाजता फादर आग्नेलो स्कॉलाच्या आंगणांत फ्री तियात्र आसतलो. बरयणार डॉमिनीक कार्वालो. मोगाळ इश्टानो, मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. हांवेंय अणभवला. म्हज्याय कुटुंबान हो आशिर्वाद अणभवला. घडलें तें हें जुलयाचे 9 तारखेर सांजचे वेळार म्हाका फोन आयलो म्हजी आवय दुयेंत आसा म्हणून, तिच्या पोटांत येता म्हणून. हांवें तांकां सांगलें 108 आपयात आनी व्हरात हॉस्पिटलांत. हांव रातचो सुमार 11 वरांचेर माडगांवां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पावलो. दोतोरान पळयली. दुसऱ्या दिसाक आमकां सांगली गंभीर आसा, व्हेरी सिरियस, GMCंत व्हरात. वता म्हणसर दुसऱ्या दिसाची सांज जाली. भितर सोदताच दोतोर म्हणूंक लागले तिचें ऑपरेशन करूंक जाय. 87 वर्साची म्हजी आवय, तिचें ऑपरेशन करूंक जाय. हांवें म्हणलें हे पिरायेर ऑपरेशन कशें जावंक शकता. ती म्हणूंक लागली बरें आसा, नातूर वर सायन मार आनी वर 5 दिसां मदें ती काबार जातली. हांवें म्हणलें ऑपरेशन केल्ल्यार कितलो चान्स आसा.
ते म्हणूंक लागले 20% चान्स आनी कांयच उपाय ना. म्हज्या आवयच्यो आनकोडी फुटोन पोट सगळेंच फुल्लेलें. असले वेळार मानियोत आग्नेलाक उलो मारून हांवें ती सायन मारली म्हज्या आवयक ऑपरेशन करूंक. आखीच रात हें ब्लड टेस्ट तें ब्लड टेस्ट केले उपरांत सकाळचे 7:30 वरांचेर तिका ऑपरेशन करून ऑपरेशन थिएटराशी व्हेली. आनी भितर व्हरतना त्या दोतोरान म्हाका परतून सांगलें, पडे 20% चान्सीस ऑफ सर्वायवल. अशें कळोंक शकता की ऑपरेशन जाताना ते ऑपरेशन थिएटराचेरूच त्या टेबलाचेरूच ती सोंपूंक शकता. मानियोत आग्नेलाक परतून उलो मारलो आनी म्हणलें व्हर. तो दीस ब्रेस्तार आसलेलो. म्हजें 9:30 मीस आसलेलें. म्हज्यान जायनासलेलें मीस करूंक तें. आखोच हाल्लोलो हांव. पूण हांवें म्हाकाच म्हणलें, हे वस्तुरेक लागून हांव पिलार पावला. ते वस्तुरेन म्हाका पिलार हाडला. तिका लागून हांव पिलारचो पाद्री जाला. आनी आयज जेन्ना म्हजो वेळ तिचे पासत मागूंक म्हज्यान कशें फाटीं रावूंक जाता. हे मोतीन धरून आयलो पिलार. मानियोत आग्नेलाशी मारली दिमी. आनी मानियोत आग्नेलाक म्हणलें, सायबा तुका जाय तें कर. दोतोरान सांगलां 20%. तुका जाय जाल्यार म्हजी आवय म्हाका परत दी. तुका जाय जाल्यार म्हजी आवयक व्हर. ऑपरेशन चालू दवरलें. 9:30 मिसाक लोकांक उलो मारलो. लोकांनूय मागलें. ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें. 7 दीस ICUंत आसली. वेंटिलेटराचेर हालयन आहलो आत ओलय नासलेली. कांयच आसूंक ना. पूण सवका सवका भायर सरली. बरी जाली. घरा गेली. बेडेर आसलेली. उपरांत वॉकराचेर चलोवंक लागली. उपरांत ते रोथ घेवन चलोवंक लागली. आनी आतां रोथ नासतनाय चलता. ही मिलाग्र हांवें मानियोत आग्नेलाच्या हातांतली अणभवल्या. मोगाडिश्टानू, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तुज्या भावार्थान तुका जिरूल तारोन मेळटलें म्हणून जेजून सांगलेलें आसा. तुजो भावार्थ जागय. आयज आमी आमची मागणी, आमची इंतेसावां, आमचेर आयिल्लें सगळें घेवन आयिल्लें आसतना हांव म्हणटलो आसलो, तुजो भावार्थ जागय. कित्याक भावार्थान केलेलें मागणें देव जिरूल आयकता. तर आयज आमची इंतेसावां आमी देवाक उबारतना जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेलें आसा. तांचे पासत मागुया. ह्या दिसांनी इश्टानो आमी केलीत भशेन मानियोत आग्नेलाक साताचो मान मेळोवंक मागतात. तरी सगळीं इंतेसावां एकठांय करुया आनी कोतकोत्यान सायबा आमची काकलूत कर म्हणून आमी उबी रावन मानियोत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मानावड दिनवाशी मनान आमी ओळखतांव. आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या बागीवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशें जाता मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयतांव. मानियोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें.
उगणीत काकुतीच्या देवा गुणित काकुतीच्या देवा सोड पोट पडून पोट पडून तुझ्या पांयां सोशी पांयां सोडशी आमी मागतां मागतां व्हडा विस्वासान विश्वासान तुजी खुशी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक मानिवंत आज्ञा सांताचो मान सांताचो फावो कर आमची पवित्र सुबेची पवित्र सुबेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगोट परगोटणे उदेशी घटने उद्देशी मागता मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची नावी क्रिस्ताची नावी आमेन आमी मागता 8 वरांची मिसाक आयलेल्या लोकां लागीं मातशे भायल्यानूच रावची ह्या मिसाचो लोक पयलो भायर सरोन दी उपरांत तुमी भितर सरची सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बळ उपकार Rosnara sorga संसाराच्या Kurdoja Baba Mogacia Asheta Laliu Tuji Borza Altarat Man Badagnela Borvasia Corda, corda, bagulho